गोंयांत कोरोना दुबावित आनी पॉझिटिव्ह दुयेंतींचेर आयुर्वेदीक उपचारय जातले. आरोग्य खात्यान वावटो दाखयलो. कोरोना दुयेंतींक आयुर्वेदीक उपचार सुरू करपी गोंय पयलें. लोकांची कोरोना प्रतिकार तांक वाडोवंक वेगवेगळ्यो गजाली आनी आहारा विशीं मार्गदर्शक आयुर गोवा कोविड-19 ॲपय लॉन्च केलां. अर्थवेवस्थेची विस्कटिल्ली घडी जाग्यार घालूंक सल्लागार अर्थीक रिवायवल कमिटीची शुक्रारा बसका जातली. मुख्यमंत्री सांजे प्रुडंटा कडेन उलयलो. आयुर्वेदाच्या मार्फत इम्युनिटी बुस्टिंग मेजर्स फॉर द सेल्फ केअर ड्युरिंग द कोविड-19 हाची एक लिफलेट आसतली. ती दोन्ही लोकल लँग्वेजीन मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या तिनूय लँग्वेजींनी तेजी म्हायती म्हणजे आमी कितें करपाक जाय ह्या पिरियडांत. म्हणजे इम्युनिटी प्रमोट करपा खातीर आमकां आयुर्वेदीक प्रोसिजर्स जाल्यार कसल्यो प्रोसिजर्स करच्यो, आमकां प्राणायाम करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां काडे घेवपाक जाय आसत जाल्यार कसल्या पद्दतीचे घेवचे. त्या वेबसायटीचेर आमी नियर बाय आयुर्वेदीक डॉक्टर्स कोण आसा तांचे नंबर सुद्दां हे अवेलेबल केल्ले आसा. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता आमी पयली स्टेट आसा विथ द प्रोटोकॉल आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट ही क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटाचेर आनी इवन दो पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या पेशंटाचेर वापरपाक विथ प्रोटोकॉल आमी सुरू केल्ले आसा इन कन्सल्टेशन विथ अवर मेडिकल टीम. दुसरो महत्वाचो निर्णय आमची इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी ही फाल्यां डिक्लेअर जातली. एक इज एन इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी आनी दुसरी आमी टू कीप कंट्रोल ऑन गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करपा खातीर ज्या पद्दतीन केंद्रांत ABC ही एक्सपेंडिचर डिवायड करपा खातीरय बी म्हणजे गोंयांत हाज्या फुडलो एक्सपेंडिचरूय आमकां कंट्रोल करचो पडटलो. तो कशा पद्दतीन करचो हाज्या खातीर आमी एक कमिटी CS आमचो सेक्रेटरी फायनान्स आनी पुनीत कुमार गोयल ह्या तिगाय सिनियर सेक्रेटरींची एक कमिटी काडल्या की पुराय स्टेटींतलो प्रायोरिटी जी आसा पळय न्ही ही आमी जशें म्हणटा की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ही आमची प्रायोरिटी उरतली. कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाचें जाल्यार ते खंयचे खंयचे करपाचे प्रायोरिटायज करून फुडल्या वर्सभरा खातीर कशा पद्दतीन स्टेटीचो एक्सपेंडिचर जावचो हाज्या खातीरय आमी कमिटी जी आसा ही फाल्यां नोटिफाय जातली. ह्यो दोनूय कमिटी ज्यो आसा ह्यो फाल्यां नोटिफाय जावपाच्यो. इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीन आमी प्रायवेट लोकांची एक 7-8 जाणांची फ्रॉम द डिफरंट फिल्ड हांची नांवां शॉर्टलिस्ट केल्या. आयज सांजे पर्यंत फायनल जातली आनी इन कन्सल्टेशन विथ अदर्स म्हणजे बाकीचे सगळे इंडस्ट्रींतले वेगवेगळ्या इंडस्ट्रींतल्या लोकांतल्या कन्सल्टेशनाच्या भितर तेंच्यांनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आमी म्हटला 10 दिसांनी दिवचो आनी तेच्या उपरांत फायनल रिपोर्ट दिवपाक तांकां कदाचित आनीक 20 दीस लागतले. आतां कशें आसा हितूर तो गोवा बागायतदाराचो विशय ताका रेट चड दी हांव सांगूंक शकचो ना न्ही. आमी आमचो प्रयत्न आसा. हांव उलयतां बाकीच्या कडेन आतां फॉर एक्झाम्पल पेडणे शेतकरी सोसायटी आहा किंवा बाकीच्या कडेन तांकां सगळ्यांकूच जर हें करीत जाल्यार ते बरें पडटलें अशें दिसता तुमकां. खरें म्हणजे हे सरकारान सांगोन न्ही ज्यो शेतकरी सोसायटीज आसा ह्या सगळ्यांनी आयज मदत करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आमी ह्यो सगळ्यो जेन्ना शेतकरी सोसायटी बाकीच्यो आयज पर्यंत काजी घेवपी वेगवेगळ्यो सोसायटी आहा वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ह्या सगळ्यांनी म्हणजे खंय तरी लोकांक शेतकऱ्यांक मदत करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी आपल्या परीन वचून म्हणजे सरकार सगळ्या जाणांक टायट करूंक शकना तूं घे म्हणून तेंच्यांनी विलिंगली वचून ते घेवप हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता आयच्या घडीक ह्या संकटाच्या काळांत तेंच्यांनी सगळ्यांनी सरकाराक मदत करपाक जाय आनी लोकांक मदत करपाक